म्हापशा गणेशपुरीतल्या डॉक्टर महेंद्र घाणेकर हांच्या बंगल्याचेर मंगळारा सकाळी 7 दरोडेखोरांनी दरोडो घालो। सुरयेचो भय घालून मारपेट करून सुमार 35 लाखांचो माल लुटलो। 19 एप्रिलाक नागाळी दोनापावला रावपी उद्देजक जयप्रकाश ढेंपो हांच्या बंगल्यात जाल्ली लुटमार आनी काल म्हापशा जाल्ली लुटमार सारकीच आशिल्ल्याचो अदमास पुलिसांनी काढला। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। मंगळारा फांतोडेर सुमार 3 ते 5 वरां मजगती ही घडणूक घडली। घाणेकार कुटुंब सुस्त न्हिदिल्ले। एकलो दरोडेखोर जनेलाच्या लोखणाचे ग्रिल कापून घरात भितर सरलो। ताणे मुखेल दार उगडले आनी आपल्या वांगड्यांक भितर घेतले। डॉक्टर घाणेकाराची 80 वर्सां पिरायेची आवय रांदचे कुडीत च्या करताली। तिका कितें कळचे पयलींच दरोडेखोरांनी तिचेर हल्लो केलो। तिका सुरयेचो भय दाखोवन थंयच बांदून घातली। पयल्या माळ्यार न्हिदिल्लो डॉक्टर महेंद्र, डॉक्टर अनुराधा आनी तांची 14 वर्सां पिरायेची धूव हांकां उठयले आनी तांकां सुरयेचो भय घालो। दरोडेखोरांनी तांचे कडल्यान आलमारीची चावी घेतली। सगळ्यांचे मोबायल फोन काढून घेतले। डॉक्टर अनुराधा हांकां कुडीच्या बाथरूमात बंद केली। डॉक्टर घाणेकाराक मारपेट करून बेडशीट आनी साडयेन बांदून दवरले। तांचे धुवेक तिच्या कुडीत बंद केली। दोतोराच्या कुडीत व्हड प्रमाणात पैसे मेळूंक नाशिल्ल्यान दरोडेखोरांनी सगळ्यांक जिवे मारपाची धमकी दिली। घाणेकाराच्या आवयन भियोन दरोडेखोरांक 10 लाख रुपया दिले। तशेंच भांगर, मोबायल फोन आनी रोख पैसे मेळून वट्ट 35 लाख रुपयांचो म्हाल घेवन ते पळून गेले। सकाळी 5 वरांच्या सुमाराक दरोडेखोरांनी पळ काडले उपरांत घाणेकार कुटुंबान आपली कशी तरी सुटका केली आनी आड्डून घरांतल्यान भायर पळले आनी शेजाऱ्यांक उठयले। हे घडणुकीची म्हायती म्हापशे पुलिसांक दिली। दरोडेखोर आपली कर्नाटक नोंदणीकृत गाडी आनी डॉक्टर घाणेकाराची चोरिल्ली मोटार घेवन पळून गेले। हे घडणुकीची म्हायती मेळ्ळे उपरांत पुलीस निरीक्षक निखिल पालेकार आनी ताचे वांगडी घडणूक सुवातेर पावले। तांणी गणेशपुरी ते गिरी आनी करासवाडा रस्त्या मेरेनच्या सीसीटीव्ही फुटेजांची तपासणी केली। सकाळी सुमार 5:15 वरांचेर 2 गाडयो पणजे वटेन वेगान वतना दिसल्यो। तातूंत एक डॉक्टर घाणेकारांची मोटार आशिल्ली। पुलिसांनी पर्वरी आनी पणजी पुलिसांक सादूर केले। कांय वेळा उपरांत डॉक्टर घाणेकारांची मोटार पणजे बस स्टँडा मुखार अटल सेतूच्या पुला सकयल मेळ्ळी। हे गंभीर घडणुकीची दखल घेवन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांचे वांगडा घडणूक सुवातेक भेट दिवन पळोवणी केली। म्हापशेच्या डॉक्टर महेंद्र घाणेकार हांच्या बंगल्यात जाल्ली लुटमार आनी 5 म्हयन्यां आदी दोनापावला रावपी उद्देजक जयप्रकाश ढेंपो हांच्या बंगल्यात जाल्ली लुटमार सारकीच आशिल्ल्याचो अदमास पुलिसांनी काढलो। ह्या प्रकरणांनी त्याच आंतरराज्य वा बांगलादेशी टोळयेचो हात आशिल्ल्याचे दिसून येता। दरोडो घाले उपरांत दरोडेखोरांनी सीसीटीव्ही कॅमेराचो DVR काढून घेतली। ते भायर हे लोक गोंयांत रावपी आसूं येतात वा 1-2 दिसां खातीर गोंयांत आयिल्ले आसूं येता अशें अदमास पुलिसांनी उक्तायलो। म्हापशा प्रकरणांतल्या 6 दरोडेखोरांनी पणजी सावन काळी हळडुवी रंगाची टॅक्सी घेतली। तांणी टॅक्सी ड्रायव्हराक तांकां बेळगांव सोडपाक सांगले। टॅक्सीवाल्यान तांकां खोर्लेच्यान खाजगी अर्टिका गाडी करून दिली। सकाळी सुमार 8:30 वरांचेर बेळगांव बस स्टँडा लागीं त्या 6 जाणांक सोडून अर्टिका मोटार सुमार 11:30 वरांचेर पणजे पावली। पुलिसांनी ह्या टॅक्सी ड्रायव्हराचो जबाब नोंद करून घेतला। डॉक्टर नूतन देव हे बायलेन घडणुकीचो थरार सांगलो। हातात सुरयो घेवन दरोडेखोर बंगल्यात घुसले। सगळ्यांक भय घालो आनी कुटुंबाक बांदून दवरले। मारबडय केली। पूण हे घडणुकेत कोणाकूच गंभीर दुखापत जावंक ना हेच व्हड समाधान आशिल्ल्याचे दोतोर नूतन देव हांणी सांगले। विशेष म्हळ्यार ह्या दरोडेखोरांनी लुटमार करतनाच घरात च्या पियेली, फ्रिजांतले एप्पल आनी संत्राय खाल्ली आनी लुटमार करून खावन पिवन गेले। मजगती 2004 डॉक्टर दीप भंडारी हांच्या बंगल्यात दरोडो घातिल्लो। कांय म्हयन्या उपरांत पुलिसांनी दरोडेखोरांक धरले, पूण चोरिल्ले भांगर आनी सुमार 40 ते 50 लाख रुपया रोख रक्कम हातूंतले कांयच परत मेळूंक ना। तशेंच 6 ऑक्टोबर 2018 दिसा बांबोळी GMC कॉलनी हांगासरले डॉक्टर उदय कुडाळकार हांचो बंगलो लुटलो आनी सुमार 16 लाख रुपयांचे भांगर आनी रोख रक्कम चोरून व्हेली। त्या वेळार घरात कोणूच नाशिल्लो। ह्या प्रकरणात आक्षी पुलिसांनी कागाळ दाखल केली। उपरांत ते प्रकरण गुन्यांव फाट्याक हस्तांतरीत केले। पूण अजून मेरेन ह्या प्रकरणात कांयच जावंक ना।
म्हापशे दरोडो प्रकरणात मिळिल्ल्या माहितीच्या मस्तीन पोलिसांनी म्हापशे आणि हेर पोलीस ठाण्यातले 4 ते 5 पंगड कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि हेर राज्यात धाडल्यात आणि फुडलो तपास सुरू केला।